फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराक वायट दिसताले ते इस्रायलाच्या पुता दुवांनी केले आनी बाल देवांची ती सेवा करूंक लागली. तांकां इजिप्त देशांतली भायर काडलोली त्या सर्वेस्पराक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलो आनी आपणा सोमभोंवतणी जियेतल्या लोकांच्या देवांचो पाटलाव केलो. तांचे मुखार ती सोरपटली. तांणी सर्वेस्पराक राग हाडलो. तांणी सर्वेस्पराक सोडलो आनी बालाची आनी आस्तातीची सेवा केली. तेन्ना इस्रायलाचेर सर्वेस्पराचो राग पेटलो. तांणी तांकां नागवण्याच्या हातान दिली आनी हांणी तांकां लुटली. तांचे सोमभोंवतणी आसलोल्या दुस्मानाच्या हातांत ताणें तांकां घाली आनी तांकां फुडो करूंक जालें ना. जशें सर्वेस्परान तांकां शिटकावणी दिली आनी सोपूत घेवन तांकां सांगलोलें ती झूज करूंक भायर सरतालीं तितलेय पावटी तांकां वायट करूंक सर्वेस्पराचो हात तांचेर आसलो आनी अशें तांणी तांकां सारकी संकटान घाल्ली. उपरांत सर्वेस्परान नितीदार नेमले आनी इस्रायलितांक नागवण्याच्या हातांतली निवारली. पूण नितीदारांचेय आयकूंक ती तयार नासली. नायकिणी भाशेन ती दुसऱ्या देवा फाटल्यान गेली आनी तांचे मुखार सोरपटली. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराच्या आज्ञांक पाळो दिवन रस्तो दवरलोलो तो तांणी रोखडोच सोडलो. तांची देख तांणी घेवंक ना. सर्वेस्परान तांकां नितीदार नेमले तेन्ना सर्वेस्पोर नितीदारासोवें आसलो आनी तो नितीदार जिवो आसलो पर्यंत तांकां दुस्मानाच्या हातांतली निवारतालो. कित्याक पिडापीड दितल्यांच्या बारान ती पिंगरताली देखून. सर्वेस्पराक तांचे चुरचुरे दिसताले. पूण नितीदार मेळ्ळ्या उपरांत ती आदल्याच वायटांत पडटाली आनी तांच्या पुर्वजांवन ओदीक पाश्ट करताली. दुसऱ्या देवांचो पाटलाव करून ती तांची सेवा करताली आनी तांचे मुखार सोरपडटाली आनी आपल्या पुर्वजांच्यो खोट्यो चाली आनी वाटो ती कशींच सोडिनासली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे पोजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. म्हणया तुजे पोजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सर्वेस्परान तांकां नास करूंक फरमायलोलें. त्या राष्ट्रांचो तांणी नास करूंक ना. उरफाटी राष्ट्रां कडेन लग्नाचो संबंद करून तांचे जिणेची चाल आपणें दवरली. जबाब. तुजे पोजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. तांच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. देवचारांक ती आपल्या पुतां आनी धुवांक मारून भेटोवंक पावली. जबाब. तुजे पोजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. असल्या कर्तुबांनी ती बोगश्टली. पोदवारी जाली ताची जिणेची चाल. आपले पोजेचेर सर्वेस्पोर बरोच खपलो. आपल्या दायजाची ताका वायट वीट दिसली. जबाब. तुजे पोजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. परतून परतून ताणें तांकां सोडयली, पूण ती मुद्दम ताका तिडकायताली.
तरी आसतना तांचो उलो आयकतालो तितलेय पावटी तांचे दोलडीरपणाची तो दया करी. जबाब: तुजे पोरजेचे तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. खोशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गीचे राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जोय. मातये प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लागीं येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासण्याचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, ह्यो: जिवेशी मारूं न्हय, परद्वार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, तुजे बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तरण्या धाकट्या मनशा ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोपून जावनची खोशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलें विकून दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो, त्या मागीर म्हज्या फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतूच तो खोंतीबोरीत जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कळ ग्रेसकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मोजे फाटल्यान ये. आख्या संवसारांत कोविड पिडा सुरू जाल्यार 1 वरस संपून गेलें. ही पिडा कोण गरीब वो ग्रेस्त, ओस्कोत वो मजबूत आदी हें पळयना. पूण हे पिडेक लागून आमी भिवून उचांबळ जावची न्हय. जेजू आमच्या जिविताचो सोमी आनी दोनी. सायबा, कोणाशी म्हूण वेतोले आमी? तुजी उतरां सासणीक जिविताची. जेजूचे उतराचे पदवेन कसलेय अवघड परिस्थितीचेर जोईत व्हरूंक आमकां बळ मेळटा. अशें करूंक आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक गरज. आजच्या पयल्या वाचपांत इस्रायलाच्या पुतादुवांनी सर्वेस्परा देवा सोडून दुसऱ्या देवांक बसून आनी तांचो पाटलाव करूंक लागली. शुभ वर्तमानांत एक तरणाटो सासणीक जिवीत मेळच्याक कितें करचें तें विचारता. जेजू ताका आज्ञा सांबाळूंक सांगता आनी तरूय ताका संपूर्ण जावची खुशी आसल्यार ताची ग्रेसकाय विकून गरिबांक दिवंक मागता. पूण आपली ग्रेसकाय गरिबां पासत वांटूंक तो कबूल नासलो. जे कितें आमचे लागीं आसा तें सगळें देवानूच आमकां फावो केलां. सगळ्या वस्तू परस जेजू कित्याकूच सोर करूंक जायना. तसली ग्रेसकाय आमच्या जिवितांत जेजूचो आज्ञा आमी सांबाळटीत, तो जेजूचें आसणें आमच्या जिवितांत सदांच आसतलें आनी आमी एक खुशाल जिवीत जिवंक पावतले. मागणें, जे देवाच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक, ताच्यो पाटलाव थीरपणान करूंक आमचेशी तूं राव जेजू.